हो आसा सांखळीचो सिटीजन म्युनिसिपालिटीचो सिटीजन चार्टर. हितून सर्विसीस आमी खंयची म्युनिसिपालिटीक खंयची खंयची मेळटा, कसले सर्टिफिकेट मेळटा, कसले लायसन्स मेळटा आनी तेजी फीज कितली आनी ते कितले टायम पिरियडा भितून आमी लोकांक दिवंक जाय हे आमी प्रिंट करून दिल्ले आसा लोकांचे सुविधा खातीर. हेजे वयल्यान आनी हे फायली हांगा तुमी पळयता तेजे वयल्यान तुमकां दिसतलें हांगा रेकॉर्ड आहा कितले दिसांनी कितले दिसाची फायल उरला म्हणून इनवर्ट जातकूच कितले दिसाची उरला. तुमी मुद्दम पळय कितले कितले दीस बरयले आहा. 73 days, 40 days, 82 days, 9 days, 98 days, 65 days, 31 days, 37 days. ही एक सेक्शनाची फायल, ही एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शनाची फायल. हो प्रॉब्लेम कित्याक क्रिएट जाता? ऑफिसर कितले दिसा भितर दिवंक जाय खंयचे सर्टिफिकेट तेजेर बरयल्लें आसा. लोकांनी हेजेर आवाज उठोवचो. हांव मागता सांखळीकारां कडेन जी कोणाची सर्टिफिकेटी मागता, सर्टिफिकेट आनी लायसन्सा खातीर परते परते फावटी मारता तेंच्यांनी रस्त्यार येवचे आनी गव्हर्मेंटाक दाखोवचे. म्हाजे प्रोसेस न्हू, सगळे सेक्शनांनी प्रोसेस करून सीओच्या सिग्नेचरा खातीर फायल दवरला. मात हांगा सीओ आहा तोच आमकां एडिशनल चीफ ऑफिसर आहा म्हणून एडिशनल ड्युटीचेर आहा. तो 4:30 येता आनी 5:30 म्युनिसिपालिटी सोंपता. एका वरा भितर खंयची फायल तांकां खंयचो ऑफिसर एक्सप्लेन करूं शकता. एक नाल्यार 2 फायल क्लियर जावंक शकता. गेल्या 2 वर्सान 7 चीफ ऑफिसर चेंज जाले हांगा. 7य चीफ ऑफिसर हांगा जे सांखळी म्युनिसिपालिटीन घातलेले चार्ज दिल्लो सगळ्यांक एडिशनल चार्ज आसलो. म्हणजे आनी खंय दुसरो चार्ज आनी हांगा एडिशनल चार्ज म्हणून तांकां टायम मेळटा तें काम सोडून केन्ना टायम मेळटा 1 वर 2 वर त्या टायमार हांगा येता. म्हणजे चेअरपर्सनाक खबरूच आसना केन्ना सीओ येता केन्ना वयता म्हणून ते. आनी सामान्य नागरिकांकूय खबर आसना केन्ना येता ते केन्ना वयता ते. त्याचो इफेक्ट हे तुमच्या फुड्यान आहा. म्युनिसिपालिटीक लोक येयल्ले सगळे वयताना गाय घालून वयता आनी गायो खावपाक कोण मेळटा तांकां? आमकां गायो घालता, कावन्सिलरांक गायो घालता. हे लोकांक कळपाक जाय की कित्याक जायना तें. हांव सांखळीकारां कडेन मागता जे कोण हांगा परते परते फावटी मारता आपली फायलीक लागून आपल्या लायसन्साक लागून तेंच्यांनी हेजेर आवाज करचो म्हणून.